विम्सीज अँड फॅन्सीज म्हणजे कितें जाता लायक एक फाटी मागीर तुका हाका दी ताका अशें कितें एक वर्कआउट करता काय सिस्टम. स्पीकर सर, वॉट ही सेज एब्सोल्युटली करेक्ट. हातूंत 2-3 गोष्टी आसा जे मुख्यमंत्र्यान सांगला तेही बरोबर आसा, पूण काही कंप्लेनी म्हजे कडेन पर्सनल लेवलाचेर आयल्या. 3,000चो जेन्ना पेमेंट आसता पळय थंय एक गोश्ट करता ते इंजिनियर, ते सगळे करून सगळ्यो गोश्टी करता त्या पेक्षा तो चेक दिल्लो बरो, असो एक प्रॉब्लेम जाता. नंबर 2, ज्या गोश्टी ताणें सांगला की बारीक सारीक, आमी बारीक सारीक न्हय, आमी एक डिसिजन घेतला. कारण आमचे कडेन फंड्स तेन्ना नासतना हांवें आतां जस्ट आय हॅव गॉन थ्रू इट. जानेवारींतल्या कामाक तुमी एक प्रश्न विचारला तुमच्या हांगचे की 2 MLD प्लांट जो आसा तो कित्याक डिले जाला काय म्हणून. जानेवारींत तागेलें बील सबमीट जाल्लें, आजून ताका पेमेंट ना. कारण कितें, पॉसिटी ऑफ फंड्स जानेवारी गेलो, फेब्रुवारी गेलो, मार्च गेलो, एप्रील गेलो. पॉसिटी ऑफ फंड म्हणजे थंय कोणी लक्षच दवरूं ना. ते बाबा बील जाले नंतर तो पेमेंट जावपाक जाय हे कोणूच लक्ष दिवना. सो आय हॅव टेकन प्रत्येक डिव्हिजनांतलो प्रत्येक आयटम हांवें लक्षांत हाडला. कोणाले 50,000 आसा ताका क्लियर करपाचो, कोणाले 2 लाख आसा ताका क्लियर करपाचे, जर कोणाचे 5 कोटी आसा ताका 75%, 50% दिवपाचे, तांकां क्लियर करपाचे. अशें करून येता ते सप्टेंबर पर्यंत आमी हें दवरलां की जे पेंडींग बिल्स आसा, ऑनगोईंग वर्क्स जाता ती गोश्ट वेगळी, पूण पेंडींग जी बिल्स आसा ती येता ते सप्टेंबर पर्यंत 189 crores आनी ताचे वयर कितें आसा, आनी थोडी वॉटर सप्लायाची आसा. सो अरावंड इट वील बी 250 मॅक्झिमम. ती आमी सप्टेंबर पर्यंत टार्गेट दवरला ती क्लियर करपाची. एटलीस्ट बिफोर द गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर दॅट बिफोर द गणेश. मॅक्झिमम पेमेंट विल बी डन इन बिफोर गणेश चतुर्थी. चवथी पयलीं सगळे पयशे हे मेकळे येतले आनी कल्पना अशी आसा की डिसेंबरा पर्यंत हो पेमेंटाचो डिले जो आसा, म्हणजे कितल्या दिसांनी पेमेंट जावप जाल्यार हे कमीत कमी 45 डेजचेर, चडूच जाल्यार 45 डेजचेर डिसेंबरा पर्यंत हाडप अशें टार्गेट दवरला. पळय एखादें मार्च जायत, पण म्हयन्या भितर कोणाच्याय कॉन्ट्रॅक्टराचे खंयच्याय डिपार्टमेंटान पेमेंट जावंक जाय. हे प्रिन्सिपल दवरून आमी फुडें वतात. डिव्हिजन 25 सब डिव्हिजन 2 केपें तुका खबर आसा, हांवें सांगपाचें गरज तितू ते चचिलान कितें केलें तें आमकां लागना, पूण ते बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंची बिलां विजिलन्सान धाडल्या. ती मातशी चौकशी करून कितें करपाचें, चचिला भितर उडय, कोणा उडोवपाचें उडय, पूण ते बारीक कॉन्ट्रॅक्टर जेणे काम केल्ली आहा तेंची बिलां आनी करूंकूच ना. केन्ना करपाचें आहा तें? ही जी बिलां आसा, खूब बिलां आसा. बाबा आमदार जे कितें सांगता ते बरोबर आसा, पूण ते आमी विजिलन्सा उडोवना. विजिलन्सान सगळ्यो फायली व्हेल्या. जेन्ना वर्क फायली कोणी घेवन वता ताका पेमेंट कसो करप हें आमकांय कळना. सो वर्क फायल्स जेन्ना आमचे कडेन येता इमिजिएट इफ द बिल्स आर खरेंच ती कामां केल्या, फाल्यां सकाळीं विजिलन्सानूय सांगपाक जाय आमकां तें जालां म्हणून. आनी त्या नंतर वी विल टेक एक्शन. ऑल द बिल्स विल बी स्क्रुटिनाइज्ड अँड एज पर द रिक्वायरमेंट वी विल पे ऑल्सो. दॅट इज ओके, बट दॅट शूड बी अ टाइम फ्रेम न्ही. विजिलन्साची केसीस वर्सां चलता, म्हणजे ते बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते सोंपतले. तुम्ही मातशें तुमचे इन्स्ट्रक्शन दिवन जी ही जे कोण आसा आतां तांकां केसी मातशें फुडें करपाक करा न्ही, नाल्यार ते आयुश्यभर चुकतले, ते मागीर परतून जीव दिवपाची परिस्थिती येतली. स्पीकर सर, प्रिमा फेसिया आत्तां उलयलो म्हणूनच सांगता, ताणें आज क्वेशनूय विचारला, ताजो क्वेशनूय आसा ह्या हेचेर. प्रिमा फेसिया थंय कितें तरी भानगडी आसा म्हणूनच तो जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा ताका सस्पेंड केल्लो आसा. ताचेर इन्क्वायरी जाल्ल्या, ताका चार्जशीट दिल्ली आसा. आनी अशें आसतना आमी जर मदीं जर घुसपागोंदळ करपाक लागलो जाल्यार तें बरोबर न्हय. त्या खातीर विजिलन्स, लेट द विजिलन्स क्लियर द फायल्स, वी विल टेक एक्शन ऑन इट. देर इज हय सर, देर इज एनी टाइम फ्रेम, नाल्यार स्पेसिफीक केसीस विजिलन्साक घालपाक जाता, नाल्यार कोणें खरें काम केल्लें आसा ते बरें चुकता, मागीर परतून थोड्या दिसांनी आत्महत्या केल्ली म्हण आयकलें, मागीर तूं जबाबदार आसता. सर, हांगा अशें जालां, डुप्लिकेशन ऑफ वर्क आसा. कालूच आमचो हेल्थ मिनिस्टर RDOचेर आन्सर दितालो तेन्ना आमी थारयलां प्रत्येकाक वर्क कितें दिवपाचें. आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी पयलींचे उलयता सांगता, आतांचे तुमी सांगला न्ही, ते परत सांगपाची गरज ना. पयलींचे उलयता, पयलींचे कितें आसा तेजे सांगा. सगळे गोश्टी ज्यो आसा विजिलन्साक बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करपाक लायता. तुजे बेगीन सर, तुजे बेगीन, तेंचे बेगीन त्यो केसी मेकळ्यो जातल्यो. तो सांगता तें बरोबर आसा. स्पीकर सर, विजिलन्सान जरी सुद्दां क्लियर केला, हांव परत हांगा उलयतां, विजिलन्सान सुद्दां फायली क्लियर करून आमचे कडेन धाडले नंतर आमकां ते पळोवपाक जाय थंय डुप्लिकेशन ऑफ वर्क आसा काय ना तें. आनी तें जर आसा जाल्यार वी कांट पे टू दॅट कॉन्ट्रॅक्टर.
हांव स्पेसिफिकली हांगा सांगता. सो एवरीथिंग वील बी डन सिस्टमॅटिकली. स्पीकर सर आय एग्री. माननीय PWD मिनिस्टर सांगता इज व्हेरी करेक्ट. पण ते केन्ना करतले? डुप्लिकेट न्ही, ट्रिप्लिकेट, चोप्लिकेट पचले सगळे करात. पूण फिक्स टायम फ्रेम वेर कोणाक सिंगल केल्ले आसा तांकां पेमेंट करपाचो. नाल्यार सगळ्यांचे कोणाक केल्ले डुप्लिकेट केल्ले आसा तितून सिंगल कोणें केला ताका त्रास जाता. मातशें लक्ष करचें. CMन सांगलां मातशें लक्ष करचें. स्पीकर सर, ते 189 crores जे आसा ते बिफोर आमी चतुर्थी दिता म्हणून सांगलां. तातूंत जर कितें बिलां आसा तीय आमी तातूंत घेतले. थँक्यू. श्री फुडलो प्रश्न श्री पाशेको. Sir, I may permit a caution 5A. 5A. Reply is as per printed. म्हाका इसलोली होतो ना. Sir, because he said that one person was arrested for attempt to commit suicide and 5 people were arrested for abetting to commit suicide. Much caution ashula Speaker sir. What happened to the remaining 51 people who 51 people of the 56 people who committed suicide? 1. 2. Are you using set of rules for some people one set and another people different other set? It is a law or for all? And on what basis do you come to conclusion that someone who abetted to suicide? सर, ऑनरेबल मेंबर जे सांगता तातूंत तथ्य एका पर्टिक्युलर केसीन डिफरंट सेट ऑफ रुल्स लागला असे दिसता. हांव ते इन्व्हेस्टिगेट करून त्या केसीच्या संदर्भात सरकार योग्य तो निकाल दितले. पण ही बेसिक विषय हा तो रेटॉल पॉयझनिंग अँड डेथ्स ड्यू टू इट. 56 मनीस. एक मिनिट. Maina Kuttari Police Station Criminal number 75/10 under section 306, 304, 201 RW 34 IPC. One Miss Nadia Francisco Toredo, age 27, of Lotley consumed entire Retol paste tube and attempted to commit suicide. The case Makhesta has a political flavor along with the Retol. श्री पाशेको. पण या केसीन पॉलिटिकल फ्लेवर. Is it true that 2009, 2010, 2011 and 2012 so many cases means so many people committed suicide? Out of 8 in 2009 only one abetment to suicide case was registered. In 2010 out of 26 only 2, and 2011 out of 18 only 2. So somewhere the police machinery was used in case of our sitting last time. Is it true that the last government tried to implicate a sitting MLA of this house in false case of abetment to commit suicide of Retol poisoning? Because sir, this government has already clarified. आता जे मायना कुर्तरी केस सांगली पळय तातून भितर रेटोला बरोबर पॉलिटिकलूय पॉयझनिंग आसा अशी आमकां शंका आसा. त्यामुळे ती केस आमी परत एकदा ताजे असेसमेंट करून ताजेर योग्य तो निकाल करता. तिच्यो सगळ्यो रेटोल पॉयझनिंग नीड नॉट बी अबॅटमेंट टू सुसायड. रेटोल पॉयझनिंग खाणारो मनीस काल एका फॅमिलीच्या 4 जाणांनी बायलेन भुरग्यांक सगळ्यांनी मेळून रेटोल खालें. कारण बापूय तो कितें जालो. त्यामुळे शेजाऱ्यांक कळना फुडें शेजाऱ्यांक मातशी कोणाक तरी अक्कल आशिल्ली. ताणें मिठाचें उदक करून तांकां पिवून तें सगळें होकारून भायर काडलें. त्यामुळे म्हाका दिसता ताजो जीव वाचलो. पण रेटोल पॉयझनिंग इज डेंजरस इफ इट इज नॉट इमिजिएटली ट्रिटेड. लिव्हर कुसत वता. फॉस्फरस पॉयझनिंग जाता. त्यामुळे इट इज अ डेडली म्हणून हांवें काल मुद्दम म्हणलें की वेदर इट इज
डेथ नीर चड म्हणटा काय मनीस चड मारता इतली शंका येवपाक इतले डेथ. Retol will be banned in Goa. आय एम नॉट सेईंग बॅन, कारण गोंयाक गेल्या 5-10 वर्सांक भरपूर उनिरांनी आनी बुशींनी पोखरला, त्यामुळे रेटॉल बॅन करपाचो विचार ना, पण काही कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन थोडीफार हाडपाचो काही विचार म्हणजे लिगल कितें पोझिशन आहा तें पळोवन ताचेर विचार हाडूंक जाय. म्हाका अशें दिसता की रेटॉल विकता कोणाक त्या संदर्भात थोडोसो रेकॉर्ड सारको आसूंक जाय आनी हें आसत म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनाचें किंवा हाजें कोणाचें तरी बरोवन आसूंक जाय काय कितें. दोतोर खबर आहा म्हाका. Speaker sir, my last question: whether our honorable Home Minister assure this House that justice will be done in this case, and those who try to use the law for their personal benefit will be exposed and punished. I think people have already exposed them. They have already been punished. But that was through elections. But whether now police machinery was totally used to frame somebody. He stayed 18 days in the jail. It was totally misused. Sir, जाय जाल्यार हांव त्या केसीची पूर्ण डिटेल मागता आनी जर पुलीस बरें आतां कितें प्रॉब्लेम कितें जालो सांगता तुका. ज्या पीएन केस घाल्या पळय ही इज ऑलरेडी पेईंग फॉर इट. केस 2 वर्सां जाली स्पीकर सर. केस आयज पासून चार्जशीट जावंक ना. पळयता श्री सिद्धांत शिरोडकार PI मायना कुडतरी पुलीस स्टेशन लॉज इज कंप्लेन. तोच न्ही भुरगो. This is the case of ओके Mickey Pacheco. तीच सांगता. स्पीकर सर म्हाका मान्य मंत्र्याक विचारपाक जाय. स्पीकर सर आतां मान्य मंत्र्यान सांगलां ही कुडतरी मायना केस रजिस्टर केल्ली ती पॉलिटिकल फ्लेवर आसा म्हणून तूं मानून घेता. स्पीकर सर म्हाका मान्य मंत्र्याक विचारपाक जाय हे तेज्या डिपार्टमेंटासून ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां पॉलिटिकली बीन फ्लेवर्ड म्हणून न्हू. स्पीकर सर हांव जेन्ना हांगा उत्तर दिता पळय तें that reply is not only departmental reply, it also contains knowledge from my own side. So that is why I said flavor. I will check up what has happened. If there is an wrong attempt to involve someone in it, I will ensure that the case is properly taken. Thank you, sir. Shri Nilesh Cabral. Thank you. पुढला प्रश्न श्री Alex Reginald Lawrence. 6C. Reply is as per cyclostyle. Speaker sir, there is a rise in price of fertilizers. I have asked specific questions, one about harvesting, one about fertilizers. The price has increased from 600. You have very limited time. From 600 to 1,200. That is why I had asked whether subsidy will be given or fertilizer will be increased. What steps the government will do to increase the fertilizers? Naphtha वाडोयल म्हणून rate हें जाला. तुका उत्तर जाय जाल्यार the answer. Speaker sir, rate वाडल्या पळय ते central government is reducing the subsidy on fertilizer because financially they are sleeping on the parameters. आता त्यामुळे ह्या सरकारान अशें ठरयलें की फर्टिलायझरान कितें मदत करपाचें त्या संदर्भात अजून पॉलिसी ठरोवन ना, पण आमी योग्य तो भाव मेळपाची वेवस्था केल्ली आहा. फर्टिलायझरच्या संदर्भान येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर आमची पॉलिसी आमी ठरयता. म्हाका कल्पना आसा की भाव कित्याचे कितें वाडल्या, दोबरात जाल्ले आसा ही पूर्ण कल्पना. पण ते फक्त डायअमोनियम फॉस्फेटाचे DAPचेच रेट वाडल्या, पूर्णाचे, नॉट युरिया. इवन सीड्स पासून वाडल्या. दॅट इज द प्रॉब्लम. कित्याक लोक आतां रोय नाय, कोण कितें सांगो कितलें प्रोडक्शन करूं, ताका लागून मातशे सीड्स एंड फर्टिलायझर्स दोन्ही हाजेर सरकार निर्णय घेतलो. बिफोर द नेक्स्ट सीझन देर विल बी डिसिजन ऑन दिस इश्यू. प्रश्नकाल सोंपलो.